वेलिंगचो सांगोड सोमारा जालो काय इतिहासीक फाटभूंय आशिल्ली आख्यायिका कार्नालाच्या नुस्तेमार लोकांविशीं आसा। पोर्तुगेज दोखो लागीं पावतकच देवळांतल्यान कुलवी लोकांनी गुप्तपणान ही मूर्त काडून उडयली आनी ती जुवारी न्हंयचेर व्हरपाची आतुरताय आशिल्ली। न्हंयचे देगेर पावतकच धाडसी कार्नाला नुस्तेकारां तांकां वाचोवपाक आयले आनी तांकां न्हंय हुपून सुरक्षीत आलाशिरांत व्हेले। ही घडणूक 16व्या शेंकड्याच्या मध्याक घडिल्ली। तांच्या सेवेची भोवमान करून कार्तिक उत्सवात श्री लक्ष्मी नरसिंहाच्या देवळांत 2 दीस तांच्या वंशजांक मानाचे सोयरे म्हूण वागयतात। देवळाच्या तळ्यान बोटींतल्यान व्हरतात, घडये पयले फावट न्हंय हुपिल्ल्याची याद तिगून उरपा खातीर अशें करतात। ह्या विधीक सांगोड अशें म्हणटात। सुदैवान एका जाणट्या गांवकाराक एक सपन आयलें। तातूंतल्यान शालिग्राम देवळाच्या तळ्याच्या तळाक पडला आनी पुजेची वस्तू परत मेळ्ळी अशें दिसलें। हे देवतेचो अर्थ नरसिंहा असो जातालो अशें आख्यायिकेंत म्हळां। हे घडणुके उपरांत हे देवतेचो लोक मानान उबो रावलो आनी तें एका म्हत्वाचें देवूळ जालें। पवित्र मनशान शंखावलीत कायम राबितो करून थळाव्या व्हंकले कडेन लग्न केलें।